सुलेमान सिद्दीकी प्रकरणात अमित नायक हेका जेणे सुलेमान सिद्दीकीक गोंयचे भायर पळ मारपाक हेल्प केल्ली तेका काल गोंय पुलिसान हुबळी पुलिसा कडल्यान ओल्ड गोवा पुलीस कस्टडीन तेका हाडला आनी तेका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी तेका आतां दिल्ली आसा। आणि त्याच बरोबर आणि एक अपडेट मेळटा ती अशी आसा जेन्ना अमित नायक सुलेमान सिद्दीकीक हुबळी ड्रॉप केलो जाल्यार त्या हुबळी ड्रॉप करून जे गाडयेन बसलो सुलेमान सिद्दीकी जे गाडयेन बसलो त्या मनशाक आनीक ती गाडी कोण चलोवपी आशिल्लो त्या मनशाक अरेस्ट केल्लो आसा गोंय पुलिसान क्रायम ब्रांचान आनी ओल्ड गोवा पुलिसांनी दोगांनी मेळोन त्या मनशाक अरेस्ट केल्लो आसा। तेजें नांव जावन आसा हजरत बन्नावर हजरत अली अशें बीन तेजें नांव जाता आनी 34 वर्सांचो हो भुरगो नेटीव हुबळी रावपी हो मनीस आनीक ह्या मनशान अमित नायका कडल्यान तेका आपले गाडयेर बसयलो आनीक आपले गाडयेर बसोवन हुबळीसून तेका कर्नाटकाचे एक हर्बर पोर्टार व्हेलो आनीक थंयच्यान तो मागीर जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तो बोटीन फरार जालो। जाल्यार हो जो तपास आसा तो क्रायम ब्रांच करता पूण तितून भितर आतां हो अमित नायक कोण अमित नायक जो नांव आयकून दिसता गोंयकार एक मनीस आसतलो म्हणून पूण तेजे जे खरें जे मूळ घर आसा तो कारवारी मनीस आनीक तेजो एक आलिशान अशें तेजें घर दाबोळे वास्को हांगा आसा। जाल्यार जेन्ना तेजें दाबोळे वास्को हांगा आलिशान अशें घर आसा मागीर त्याच बरोबर तो IRB कॉन्स्टेबल आशिल्लो आनीक तेजे जे कलिग्स आसा तेजे बरोबर जे काम करपी जे पुलीस वर्ग आसा तेंचें सदांच अशें म्हणणें आशिल्लें की हो जो अमित नायक आसा तो खंय तरी तेंचेर दादागिरी करता आनीक असो तेंचो हे सुत्रां कडल्यान आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा की अमित नायक जो आसा जो आपूण काम करतालो थंय सदांच दादागिरी करतालो। आतां आमकां अशें आयकूंक येता की अमित नायक जो आसा तेणें 3 कोटी जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तेजे कडल्यान 3 कोटी घेवपाचे अशें घेतल्यात अशें आमकां सुत्रां कडल्यान आयकूंक येता। जाल्यार तेका आतां इतलो तेजे आलिशान तेजो बॅकग्रावंड आसतना तेका 3 कोटी घेवन हो सुलेमान सिद्दीकीक फरार जावपाक हेल्प करपाक कितें कारण आसतलें हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा आनीक हेजेर गोंय पुलीस सुद्दां तपास करतात। जाल्यार ही जी फूल केस आसा हे केसीन आमी इन डिटेलान तुमचे मुखार आमी घेवन येत रावतले। कॅमेरामॅन यश बरोबर गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर।